ऑर्चिड फ्लोरिकल्चर शेताच्या माध्यमांतल्यान कांय जाण आपणाचेर फटीचे आरोप करतात। मंत्री आसतना अशे म्हजेर आरोप जाताले आनी अजूनय अशे आरोप करून आपणाक बदनाम करपाचो यत्न कांय जाण करतात। हे आरोप खऱ्या रितीन सिद्ध केल्यार आपूण राजकारणांतल्यान संन्यास घेवपाक तयार आसा म्हण आदलो मंत्री रमेश तवडकर उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। ऑर्किड फार्मिंग ह्या विशयांतल्यान अनेक इश्यूज प्रेसांतल्यान की अनेक पद्दतीन ते विशय अनेक जणांनी मांडपाचो प्रयत्न केलो आनी तातूंत म्हाका स्वताक गोवन म्हाका बदनाम करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न अनेक जणांनी केले। ताजे पयलीं जे पार्श्वभूमी सांगतर जायत न्ही, सादारणशें हांव मिनिस्टर आसतना आनी नंतर राजकारणांतल्यान भायर वतकच फाटलीं 2 वर्सां एक पद्धतशीर राजकीय सामाजीक दृश्टिकोनांतल्यान सुद्दां म्हाका बदनाम करप हें षडयंत्र अनेक जाणांनी पयलीं सुरू केल्लें। पण ताजे वेळोवेळी हांवें म्हजें स्पश्टीकरण दिवपाचो प्रयत्न हांवें त्या वेळाचेर केल्लो। आज परत एकदां सांगता, राजकारणा भितर एक हांवें म्हाका स्वताक एक नैतिकता सांबाळून राजकारण करप हो म्हज्या जिवनाचो एक सिद्धांत आनी हांवें एक तें तत्व शेवटपर्यंत पावपाचो प्रयत्न केलो की अनेक जण म्हाका की करप्शनाच्या हातूंत हांव आसा अशे आरोप करून म्हाका त्या वेळाचेर टिकेट डिनाय केली। तशेंच म्हजो सर्वे रिपोर्ट सारको ना म्हणून त्या वेळाचेर म्हजी टिकेट कापपाचो एक षडयंत्र त्या वेळाचेर केलें की जेणे नैतिकता मलीन केल्ली आसा हेच लोक आमचेर म्हजे सारक्याचेर शितोडे उडोवपाचो प्रयत्न करतात। आनी आज ऑर्किड ह्या विशयांतल्यान की खरें म्हळ्यार हो प्रोजेक्ट हांव एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसतना की एक बरो प्रोजेक्ट म्हणून जो आसा न्ही, जी आशिल्ली स्कीम आसा ती फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केलो। मिनिस्टराचो रूल कितलें आसा की एखाद्या स्किमीक एप्रुवल दिवप, ती सबसिडी टायमार रिलीज करप आनी फार्मराचें हीत पळोवप ही एखाद्या एग्रीकल्चर मिनिस्टराची एक मर्यादे पेक्षा किंवा ताजे पेक्षा फुडें वता आसतना ह्या सगळ्यांचो सांबाळ करप ही गोश्ट हांवें करता आसतना हांवें की नंतरच्या काळांत हो प्रोजेक्ट जो खुद्द कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो ताणें तो खंयचे खंय व्हरपाचो प्रयत्न केलो ही गजाल सत्य आसा। आजूय हांव फार्मरां बरोबर आसा। म्हाका दिसता म्हजेर जे आरोप करणारे लोक आसात की तांकां सांगपाक सोदता, जर फाटल्या 2 वर्सां पेक्षा चड जे सरकार आमचे सरकार आसा आनी ह्या सरकाराक ते वचून सांगतात, मुख्यमंत्र्याक सांगतात, मंत्र्यांक सांगतात, बाकीच्या सगळ्यांक सांगतात की जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा जो जाका फसयल्लो आसा ताका धरून हाडात। ह्या संदर्भांतली जी जबाबदारी कोणेच घेवंक ना आनी घेनासतना आज ह्या विशयांतल्यान म्हाका बदनाम करप अशा तरेचे एक मोठें षडयंत्र कांय लोक करीत आसा। हांव तांकां सांगपाक सोदतां, जर तांच्या भितर कोण जर एखादो आदुकार आसत जर जायत, एडवोकेट आसत जर जायत न्ही, ताणें आपली अक्कल, ताणें आपली एडवोकेसी जी आसा न्ही पूर्णपणान लावची आनी रमेश तवडकर ह्या विशया भितर खंय तरी गुंतलो आसा अशें सिद्ध केलें जर जायत जाल्यार हांवें ह्या राजकारणांतल्यान संन्यास घेवपाचें हांव उतर ह्या वेळाचेर दितां। हांव तांकां चॅलेंज करता की रमेश तवडकराक ह्या लोकांनी येवन जर समज खंय प्रूव केलें की अमक्याच प्रोजेक्टाक, अमक्याच धंद्याक अमक्याच सबसिडी रिलीज करपाक जर समज ताणें पयशे घेतले हें प्रूव केलें तर जालें जाल्यार हांव हो उपासो गांवकार ह्या लोकांनी जो पनिशमेंट सांगता तो पनिशमेंट घेवपाक तयार आसा।